अपोलो फार्मासी इनॉग्रेशनच्या ह्या सुवाळ्याक म्हजे बरोबर आमचे पणजेचे मेयर आसा and all the executives of the Apollo Pharmacy. First of all, congratulations for all the executives of the Apollo Pharmacy, and especially congratulations and my best wishes for Dr. Reddy's, when the founder chairman of the Apollo Pharmacy. His vision of starting the pharmacy and medical hospitals is throughout India, from Kanyakumari to Kashmir पर्यंत आम्ही जे त्यांनी विजन दवरला आणि स्पेशली इन द रुरल भागात जो फार्मासी सर्विसीस मेडिकल सर्विसीस तांचो दिवपाचो जो विजन आसा खरोखरच सॅल्यूट करपाक जाय आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात मेडिकल सर्विसीस लोकांक अवेलेबल करून दिता त्या खातीर गोंयच्या वतीन गोंय सरकारच्या वतीन हांव डॉक्टर रेड्डीज आनी तांच्या एंटायर टिमीचे खूब खूब अभिनंदन करता. म्हाका खूब बरें दिसलें की तांच्यांनी नॉट ओन्ली इन पणजी तर गोंयांतल्या वेगवेगळ्या ल्हान ल्हान शहरांनी सुद्दां अपोलो फार्मासीची फॅसिलिटीज तांच्यांनी हांगासर अवेलेबल करून दिल्या आणि तेय बी म्हणजे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम जाता तितक्या सबसिडायज रेटीन लोकांक मेडिसीन अवेलेबल करून दिवपाचें तांचो सातत्यात प्रयत्न आसता. आमी पळयता डे बाय डे लोकांची मेडिसीनची डिमांड वाडत आसा. हांव पळयता आसतना ताणें एक्सप्लेन करता आसतना इवन दो जेनेरिक मेडिसिन्स तांच्यांनी आपल्या स्टोरांत अवेलेबल करून दवरपाचें ठरयलां जेणे करून ताचो बेनिफिट्स उरलेल्या लोकांक खूब मोठ्या प्रमाणांत जातलो. म्हाका दिसता वन्स अगेन कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर डॉक्टर रेड्डीज एंड हिज एंटायर टीम वन इज वर्किंग फॉर द गोवा एंड एंटायर इंडिया फॉर इट स्पेशली फॉर द फार्मासी एंड मेडिकल हॉस्पिटल्स इवन दो दे आर स्टार्टिंग with the proton therapy, especially in the cancer treatment. For that purpose also, once again, congratulations for him and his entire team. Thank you, one and all. Thank you, sir. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.